आज कुमारजुव्यां पंचायत तुमच्या कडेन ही प्रेस घेतली आहे कित्याक आमकां हे सिनर्जी शिप बिल्डिंगाचो इश्यू तुमकां सांगूंक जाय आसलो आमी तेजेर कितके पर्यंत पावल्या ते सो हेजेर फुडले सांगलो तो आमचो वॉर्ड नंबर 5चो पंच अनुज नायक तुमकां सारकी ब्रीफ फुडले मागीर सगळे डिटेल सांगलो. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली कित्याक हो इशू पयलीं सोशल मिडियाचेर येयल्लो आसा. जून 2022 हो इशू हायलायट जालो. सिस्टमॅटिकली वॉटर बॉडीजान लँड फिलींग करपाचें काम स्टार्ट जालें. पंचायत जेन्ना डिजॉल्व जाली इन जून 2022 तेन्ना हेंच्यांनी हांगासर वॉटर बॉडीज भरपाक स्टार्ट केली आनी ते हांगा तेंच्यांनी व्यू कटर्स घातला म्हूण भितर कळ्ळेना कितें करता ते. सो इन जून जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना हांवें कितें केलें फर्स्ट हांवें तें सोशल मिडियाचेर हाडलें आनी सोशल मिडियाचेर हाडून हांवें तें CRZाक आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तितून टॅग केलें सो दॅट दे शूड नो अबावट दीस. आनी इमिजिएटली मागीर CRZाचें हांगासर इन्स्पेक्शनूय जालें कळ्ळें. सो 4/7/2022 CRZान तांकां शोकॉज कम स्टॉप वर्क नोटीस काडलो. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. कळ्ळें. हो आतां केन्ना काडलो तेंच्यांनी 4 जुलय 2022. तेच्या मागीर तरी पासून तें काम हांगासर चालूच उरलें. तेच्या मागीर परतून इलेक्शन जालें तुमकां आनी इलेक्शन जावन आमी निवडून येयले. नेवी बॉडी फॉर्म जाली. सो नेवी बॉडी फॉर्म जातात फर्स्ट मिटिंगेक आमी रिजोल्युशन घेतलें की आमी परतून एज अ पंचायत सगळ्या डिपार्टमेंटाक हेची कंप्लेंट परतून करपाची. सो आमी लेटर बरयलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक परतून CRZाक परतून लेटर बरयलें. मागीर 23/8 एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान परतून CRZाक लेटर बरयलें आमी हें करता म्हणून. तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें CRZाक की हांगा इट्स बींग नोटीस दॅट सिनर्जी शिप बिल्डर्स इकॉनॉमिक कुमारजुव्या एडजस्टंट टू सर्वे नंबर 6 हॅव बीन कॅरीड आउट एनक्रॉचमेंट बाय डंपिंग लॅटराईट मड इन लार्ज बोल्डर्स बियॉन्ड द एरिया परमिटेड बाय डिपार्टमेंट इन कुमारजुव्या केला. म्हणजे तांकां जी परमीट केल्या एरिया हें करपाक शिप बिल्डींग करपाक तेच्या भायर वचून तेंच्यांनी लॅटराईट स्टोन घालून तें लँड फिलींग केल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी ह्योय सुद्दां मेन्शन केलां तेंच्यांनी की इट इज द ह्यूज डिजास्टर हॅज बीन कॉज ड्यू टू एंड देरफोर तेजेर बेगीन एक्शन घेवची. पूण तरी उपरांत कांय एक्शन जाली ना. This is 23/8/2022. ओके. सो तेच्या मागीर परतून आमी एका डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर धाडलें एज अ पंचायत आमी रिजोल्युशन घेतलें आनी 16/9/2002 आमी डेप्युटी NOC वॉज ग्रांटेड टू दॅम इन 2018. बट इन दॅट फर्स्ट पॉयंटूच तेंच्यांनी सारको क्लियरली मेन्शन केल्लो आहा दॅट MS Synergy Shipbuilders Owners shall not use or encroach upon government riverine land in and around the workshop other than area of 2,380 square meters allotted to them, and which is clearly evident that they have gone beyond this thing. So this is a huge disaster. So हो प्रोग्रेस जालो रिवरलाइन फिलिंगाचो आनी तेच्या मागीर तरी केस सिनेली तेजेर मागीर येता. सो इन बिटवीन जेन्ना आमी हो जो प्रोसेस करता तेन्ना आमी हांगा येयलें इन्स्पेक्शन केलें. आमी आनी एक हें नोटीस केलें की ही जी तुमकां शेड दिसता येदी व्हडली हांगा तेकाय कांय परमिशन दिल्लें ना पंचायतीन. बिकॉज जेन्ना फर्स्ट इन्स्पेक्शन जालें CRZाचें सुद्दां हांगा जें हांवें तुमकां म्हटलं इन जुलय 2022 तेन्ना ही शेड अर्दी आशिल्ली आनी आतां ही शेड कंप्लीट जाल्या. सो तेन्ना आमी लेट जावन आमी पंचायतीन गेले आनी आमकां हें कळ्ळें की एका शेडीकूय कांय परमिशन दिल्लें ना. सो आमी हेजी कंप्लेंट हेजेरूय ताका आमी शोकॉज नोटीस काडलो. ताणें आमकां मागीर रिप्लाय केलो सेयींग दॅट आपल्याक तुमी ऑलरेडी शेडीक परमिशन दिल्लें आहा इन 2007. बट इन 2007 परमिशन दिल्लें इट्स नॉट वॅलीड बिकॉज एक जे परमिशन दिता ते आमी 6 म्हयने वॅलीड आसता. आनी तेणें इट इज क्लियरली सीन दॅट तेणें शेड ती पयली शेड आमी मोडून व्हडली शेड बांदली आतां जाका परमिशन ना. 2007 परमिशन आहा ताकडे. हय. तर 2007 परमिशन आहा तेजे कडेन. तेजेर एक क्लॉज आसता न्हू 6 मंथ्स वॅलीड. पंचायत NOC इज वॅलीड फॉर 6 months. तो रिन्यू करूंक ना ताणें. रिन्यू करूंक ना ताणें. आनी कितें आसता केन्नाय तूं रिकन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार तुका परतून NOC घेवची पडटा. ती ताणें घेतलेली ना. कळ्ळें तुका. मागीर आतां आमी तेका रिप्लाय तुजो अनसॅटिस्फॅक्टरी आहा म्हणून ताका आमी चौकस आनी इन्स्पेक्शन काडलें आनी मागीर ताका डेमोलिशन नोटीस दिली. ती डेमोलिशन नोटीस आतां ताणें DOPन हें केला चॅलेंज केलो. हय चॅलेंज केला. सो आतां हो आसलो प्रोग्रेस. आतां दोनूय CRZ कडेन विथ रिगार्ड्स टू द रिवरलाइन फिलिंग एंड DOP कडेन विथ रिगार्ड्स टू द इलिगल शेड आमची केस चलता. सो केसीचें तुमकां ब्रिफींग आमचें आनी पंच मेंबर ऑफ कुंभारजुव्या पंचायत आनी इलिगल फिलिंग केल्ला पळय तेजेर CRZन केस चालू आसा आनी ती केस ऑलरेडी 2 फेब्रुवारीक आसली. सो त्या दिसा
आम्ही सांगले की शोकॉज नोटीस काढले असताना इलिगल फिलिंग अजून चालू असा म्हणून. सो त्या खातीर मागीर तेंच्यांनी परते इन्स्पेक्शन काडलें ऑन 6 फेब्रुवारी सेकेंड इन्स्पेक्शन काडलें आनी तेंच्यांनी ऑब्जर्व केलें. तेंच्यांनी फर्स्ट हे घेतलेले इन्स्पेक्शन केल्लें तेज्याकून तेंच्यांनी आनिकूय कन्स्ट्रक्शन केलां ऑफ द शेड आनी आनिकूय फिलिंग केला. सो तो रिपोर्ट ऑलरेडी आमचे कडेन आसा आनी आमी ती कॉपी घेतली. सो मागीर परती आमकां 9th मॅटर आसली. 9th मॅटरीक तेंच्यांनी डायरेक्टली आमकां 1 मंथ तेणी म्हटलें की तेजो एडवोकेट येयलो आनी तो म्हणलो आपले कडेन टायम जाय आपल्याक रिप्लाय प्रॉपर फायल करूंक जाय. आनी डायरेक्टली आतां 9 मार्चाक मॅटर आसा बिफोर CRZ प्लस हे डेमोलिशन ऑर्डर आसा पळय तेचेर तेंच्यांनी स्टे घेतल्या. स्टे अजून घेवंक ना पण तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टे घातल्या आनी ती डायरेक्टली मॅटर जुनान आसा 6 जून. स्टे घातल्या कित्याक ते हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमी घातल्या. इलिगल इज इलिगल तो जेन्ना स्टे असता तेन्ना हे काम चालू करूंक शकता ते हे काम चलता पळय ते आतां सद्याक हे सगळे इलिगल. आमी कितके बोवाळ घातले. आमी सद्दां एवरी टायम ग्रामसभा सगळ्याक बोवाळ घालता पण तितून कांयच जायना बिकॉज इट इज पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल. पॉलिटिकल म्हणजे कोण पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आय कॅनॉट नेम एक्झॅक्टली हू इज बिहायंड डेट बट इतली समज जर तर ताका इतले आतां हो जो नोटीस आसा तुमकां जो दितलो 4 जुलय 2020 काडला तितून क्लियरली बरयल्लें पळय आसा शो कॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. दॅट इज फॉर इलिगलिटी फिलिंगाचेर. लेट अस टॉक अबाउट दिस शेडीचे आता ते एक सांग म्हाका तूं पंच आसा सरपंच आसा आनी एक पंच आसा परमिशन तुमी दिवंक ना म्हणटा तुज्या फुड्यान शेड उबी रावता आनी तुमी उबी रावता. आमी आतां हेच आसा न्हू आमी सगळी एक्शन घेतली डीओपीन गेले डीओपीनूच गेले न्हू सो डीओपी कितें सांगता आमी अपिला वचून वता आमी तांकां डायरेक्टली डेमोल्युशन ऑर्डर काडल्या. डेमोल्युशन ऑर्डराचे स्टे तेंच्यांनी अप्लाय केल्या. तेंच्यांनी पण तुमकां नोटीस येयला स्टेयाचेर हय कितें म्हणून येयला स्टे ग्रांटेड म्हणून येयला. स्टे ग्रांटेड ना स्टेट ग्रांटेड ना जाल्यार तुमकां आमकां रायट हियरिंगाची नोटीस येयल्या. हियरिंगाची येयला दॅट इज करेक्ट पूण स्टे ग्रांटेड आसली जाल्यार दे वॉज डिफरंट इशन न्हू. स्टे ग्रांटेड ना जाल्यार तुमकां रायट तुम्ही डायरेक्ट डेमोलिश करू शकता न्ही ते. डेमोलिशनाक रायट आहा तुमकां स्टे ग्रांटेड लिगॅलिटी पळोवंक गेल्यार तुका स्टे मेळोंक ना. ही डेमोल्युशन ऑर्डर म्हणजे आमी डेमोल्युशन ऑर्डर काडल्या तेच्या नंतर तेणी स्टेक अप्लाय केला. इट इज रिसेंट नॉट हय मॅडम इट इज रिसंट पूण स्टे मेळ्ळ्या 30 days आमची डेमोल्युशन ऑर्डर जावन आमकां रावंक जाय न्ही सो त्या खातीर आमी रावल्या. स्टे हाडूंक ना जाल्यार देन वी वील गो एट. पंचायत and for our villagers of Gondalim and Kumarjua, we have seen all these illegal activities happening. First and foremost, we have seen that the panchayat body is trying to do but they have been suppressed. Just now we have already heard from the panchayat members. So, पहिली तुम्ही आमचे शेतां भरली, शेतां भरून तितून कन्स्ट्रक्शनाक गेली, मागीर आमचे दोंगर कातरले, आतां आमचे न्हंयो भरता तुम्ही. एक कितें चालू आसा गोंयांत सद्याक तरी हेजेर आमचो कंप्लीट निशेध आसा. I have asked the panchayat body last time for the Gram Sabha also to act swiftly and fastly on this issue, or else I have already given a statement yesterday that I have given the date till the 10th of this month, or else we will be taking up strong protest against this illegal activities which is happening here. The villagers of Gondalim and Kumarjua are very concerned. They are silent. But don't underestimate them. If we retaliate, it's going to be a very, very, very bad thing for these guys. Immediately, I request the panchayat body to see to it, or else we will have to take things in our hands and get this done on immediate basis. any time you all had met the concern